नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। केंद्राच्या कायलोळ्यांनी गोंय परत अस्वस्थ। मुख्यमंत्री म्हणटा गोंयकारांनी भिवचे न्ही। काँग्रेस म्हणटा केंद्र कर्नाटकाक पातयेवपाचे न्ही। प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटाक दिसता गोंयचो सरकारूच धड न्ही। पंदरा एक महामंडळां ईडीसी सोडल्यार उरिल्ली नावाक लुकसाणीत। दसकां जाली सरकारी कुबड्यांचेर अंदाधुंद उदारी। मायनिंगाचें सरकारीकरण केल्यार फुडार कितें? फेल गेल्ल्या सरकारी बिझनेस तंत्राचेर रिपोर्ट। आयच्यान संवसारा बरोबर गोंयकारांची नातलां सुरू। घरां इगर्जींनी लायटीचो झगमगाट। राती 12 वरांचेर येशूच्या जल्माची मीस। आतां 8-10 दीस गोंयांत नातलांचो मूड। नागरिकत्व दुरुस्ती आड विरोधकाची हवा काडूंक आतां गोंयांतूय सरकार पक्षाची हवा। दिवचले बीजेपीचे कार्यकर्ते। राष्ट्रवादी नागरिकांची रॅली। मुख्यमंत्री वांटेकार अफवा पातळयल्ल्यांचेर टिका। पुलिसांनी टुरिस्टांक लुटचे न्ही। टुरिस्ट फ्रेंडली इमेज दवरची म्हूण गोवा पुलीस सादूर। बेठ्याच टुरिस्टांक आडावन पिडनाकात। स्टाफाक शिटकावणी दिवंक पयशे उखलपी एकलो कॉन्स्टेबल सस्पेंड। ब्रेस्तारा सकाळी सूर्याची गिराण। वेध लागले सांजे सावन तेजस्वी कांकणाच्या आकारात गिराण। सकाळी 8 सावन 11 मजगतीं एस्ट्रोनॉमी ग्रुपान गोंयभर केल्या दुर्मिळ गिराण पळोवपाची वेवस्था। आनी गोंयचो पयलो नॅशनल रॅली चॅम्पियन वैभव मराठेचेर तोखणायचो पावस। INFC प्रमोटर आनी MRF कंपनीन केली वैभवाची तुस्त। एका दारान क्लियरन्स स्थगीत दवरून दुसऱ्या दारान कर्नाटकाक रान मेकळें। पिवपा उदका प्रकल्पाक ECची गरज ना। फॉरेस्ट वायल्ड लायफ परवानग्यो घेवन कळसा भांडोराचो प्रकल्प सुरू करूं येता म्हूण केंद्रीय मंत्री जावडेकरान भायले भायर बावटो दाखयल्ल्यान परत खवदळ। गोंयचो मुख्यमंत्री अजून म्हणटा भिवपाची खंय गरज ना। प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटवाले ताचो राजिनामो मागता। काँग्रेसीक चिटयेचेर अभियानाचेरूच दुबाव आशिल्लो। केंद्रान म्हादयचेर निमाणे गोंयचो सांगून घात केलो। कळसा बंडोरा प्रकल्पाचे काम फुडें व्हरूंक कर्नाटकाक बावटो दाखयतना थंयचो गृहमंत्री बोमायन बरयल्ल्या चिटयेक केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकरान लागता ती परमिशनां घेयात आनी बिंदास फुडें वचात म्हूण जाप दिल्या। म्हादयचो वाद सुप्रीम कोर्ट आनी ट्रिब्युनला मुखार आसतना मंत्र्याची ही जाप। जावडेकराच्या नांवान गोंयांत शबय सुरू जाल्या। मुख्यमंत्री धरून मंत्री खासदारांची खरडपट्टी। दुसरी गजाल आमी अशें म्हणटा की आतां आमी इतले दीस आशिल्ले की श्रीपाद नायक भाऊ जो कितें ना कितें उलयतलो म्हणून केंद्रीय मंत्री आसून सुद्दां श्रीपाद भाऊ अजून पर्यंत कित्याक उलोवना असो सवाल हांव श्रीपाद भाऊ करता। कारण म्हादय तेज्या घरा कडल्यान देखून वता, ताका कळना काय कितें? कितले सिरियस मॅटर आसा हो आमच्या लोकांक कळना काय कितें? काय आमी आतां निश्चिंत रावपाना। आमी पयलींच सांगिल्लें की वी आर गोईंग व्हेरी एग्रेसीव ऑन दीस। 31 तारीख येता, परत एकदां हांव शिटकावणी दिता की जर हें नाटक तुमी आतां बंद करना जाल्यार 31 तारखेक आमी आमचें आंदोलन जें आसा तें खर करतले। सगळे टुरिस्ट जे गोंयांत येता तांकां परत एकदां शिटकावणी दिता की गोंयांत येवच्या पयलीं विचार करात। आज डिमांड करता की विथीन 48 अवर्स गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान बाब प्रमोद सावंत हेणें राजिनामो दिवचो पडटलो आनी जर तो मनीस रिजायन करिना विथीन 48 अवर्स तेजो खंयचोच कार्यक्रम आमी जावंक दिवचे ना। हेजे फुडें तेजो आमी खंयचोच कार्यक्रम जावपाक दिवपाना। तो ज्या ज्या कार्यक्रमाक वतलो ताका थंय ते वचून आमी जाप विचारतले। आनी गोंयकारांक आमी विनंती करता की भायर सरात, ह्या मुख्यमंत्र्याक जाप विचारात। मुख्यमंत्री अजून आदलेच पालुपत जरयत आसा। तुम्ही मुद्दामून पळयात तेंच्यांनी आमकां जे लेटर दिलां म्हणजे कॉपी जी दिल्ली तितून म्हटलां की कर्नाटकाक लेटर जें दिलां तें अबेन्स दवरलां। तें लेटर अबेन्सूच दवरलेलें आसा। तेजो खंयसरूच उल्लेख ह्या नवीन ज्या कर्नाटकाक पत्र दिलां त्या पत्रान करूंक ना। दिस शुअर शॉट प्रत्येक लेटर डिटेलान वाचून पळोवचें, कारण तें लेटर तेंच्यांनी अबेन्स दवरलां म्हणटा तेन्ना अबेन्सूच दवरलां। सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय जाल्या शिवाय ही ऑर्डर जी आसा ही नोटिफाय जावंच शकना। त्या खातीर गोंयच्या जनतेन कसल्याच पद्दतीन भिवपाची गरज ना। म्हादय जी आसा ही सुरक्षीत आसा आनी म्हादय खातीर आमी अजुनूय बी म्हणजे ज्या पद्दतीन झगडचें पडटा त्या पद्दतीन झगडपाक आमची तयारी आसा। काँग्रेसीक आदले क्लियरन्स अबेन्सांत दवरपाचेरूय दुबाव आशिल्लो। पयर कर्नाटकाचें बाय इलेक्शन जातकीर मागीर आमकां लेटर आयलां की तें लेटर
एबियन्सां दवरप. हांवें तेन्नाच म्हणिल्लें की हें आमी ज्या पद्दतीन हें लेटर एबियन्सां दवरलें गेलां ती पद्दत संशयास्पद आसा. कारण आमकां एक अशें दिशिल्लें, होप आशिल्ली की मिनिस्टरान ज्या पद्दतीन सांगिल्लें 10 दिसां भितर आपूण गोंयांक न्याय दितलो म्हणून तो तें लेटर विथड्रॉ करतलो. सगळ्यांची एक मुखी मागणी आशिल्ली. गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान सुद्दां मागणी केल्ली की लेटर विथड्रॉ करचें, लेटर एबियन्सां दवरचें म्हणून कोणेंच म्हणूं नाशिल्लें. आनी आतांय म्हाका दिसता की केंद्र सरकार कर्नाटकाक मोठ्या प्रमाणाचेर वर्चस्व गाजोवपाक दिता आनी तातूंतल्यान गोंयकारांचेर अन्याय करता. म्हाका खात्री आसा सगळे गोंयकार म्हादयच्या प्रश्नाचेर एक जातले आनी खंयच्याच परिस्थितींत म्हादयचें उदक एक थेंब सुद्दां डायवर्ट करपाक दिवपाचें ना. केंद्राची असली दाखयली पै गोंयाक सुप्रीम कोर्टात त्रासात घालतली म्हूण म्हादय बचाव अभियानाक हुस्को. खरो म्हणजे हो जो प्रकल्प आसा हो पुराय तरेन शिपणावळीचो प्रकल्प आसा आनी उदक जे व्हरपा खातीर तेंच्यांनी यंत्रणा निर्माण केल्ली आसा कणकुंबे हांगासर, ती सगळे उदक जे आसा ते रेणुका सागर जलाशयान सौदत्ती हांगा वयतलें आनी ताच्या उपरांतूच हे उदक पिवपाक काय शिपणावळी खातीर हे कशें स्पश्ट जातलें तें म्हाका कळना. पूण हो जो प्रकल्प आसा हो पुराय तरेन शिपणावळीचो प्रकल्प आसा. हाच्या पयलीं कर्नाटकान हो जो प्रकल्प आसा तेचो प्रस्ताव जो तयार केल्लो तेतून तेंच्यांनी उद्दिश्टां जी घातलेली तेतून शिपणावळ हे म्हत्वाचें उद्दिश्ट आसलें. आनी आतां जेन्ना ह्या प्रकल्पाक परवानगी मेळना अशें तांकां कळ्ळें तेन्ना तेंच्यांनी पेयजलाचें नाटक केल्लें आसा. कित्याक राष्ट्रीय जलनिती धोरण जें आसा भारताचें तेतून पिवपाच्या उदका खातीर सर्वोच्च प्राधान्य दिल्लें आसा आनी तेच्या खातीर एनवायरमेंट क्लिअरन्स जे आसा किंवा ते जे EIA नोटिफिकेशन एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ह्यो गरजेच्यो ना गजाली अश्यो ज्यो म्हटलेल्यो आसा ह्यो खऱ्यो म्हणजे दिशाभूल करपी आसा. कर्नाटक जे आसा ते अशाच प्रकारच्या पत्रांचो वापर करून आपले उद्दिष्ट साध्य करपाचो यत्न करतात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. सरकाराची 15 महामंडळां एखादी EDC अपवाद सोडल्यार चडशी नावाक आनी लुकसाणीत दसका जाली. अंधाधुंद सरकारांनी मार्केटात उधारी 2017चे CAG ऑडिट मेरेन सगळ्यांची मिळून 912 कोटी उलाढाल. GDPच्या फकत 1.41% स्टाफ तेकलो 3,500. सरकारी बिझनेस तंत्र फेल. आता मायनिंग महामंडळाचे वारे. हजारांनी कोटी उलाढालीच्या मायनिंग उद्योगाचे सरकारीकरण केल्यार मायनिंगाचो फुडार कितें? खासा रिपोर्ट. सुप्रीम कोर्टात मायनिंगाक उपाय आयलो ना जाल्यार मायनिंग महामंडळ करपाची हवा सरकार आमदारांनी सुरू केल्या. उद्देग उरलो कडेक. सरकारी पावंड्यार कांय जाण आपापल्या पद्दतीन नवे महामंडळाची मांडावळूय थारावन मेकळे. आतां मेरेन गोंय सरकारान 15 मायज महामंडळां केल्यात. फार्मिंग उद्देग, टुरिझम, ट्रान्सपोर्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, ते भायर सहकारी पावंड्यार दुधाचे डेअरी मेरेन सगळ्या कंपन्यांनी सरकाराचे हात चिकलांत. मोठी उलाढाल आनी लावाक वाव आशिल्ल्यो ह्यो सर्व्हिस मळावयल्यो उद्देगांच्यो संस्था. मात ह्या महामंडळाची आज मेरेनची बॅलन्स शिटां पळयल्यार एकल्यान आपल्या पावंड्यार दिवे लायल्यात. दोगतीक नांवाक हांगचे थंय करून प्रॉफीट दाखयतात. स्वताच्या पांयार उबे रावपा इतले 4 पयशे जोडपाची ती महामंडळां सरकारी गॅरंटीचेर रिणां, फंडींग, ग्रांट्स, सबसिडी घेवनूय दशकाची दशकां उदारीत. वर्स 2017 मेरेन ह्या महामंडळाचे CAG ऑडिट पयल्यार सरकारान ह्या उद्देग तट्ट्यात पडपाचे काय कितें हें मोठें प्रश्नचिन्ह. सेवेच्या उद्देगीक मळार ह्या 15तल्या 11 सरकारी महामंडळीय कंपन्यांनी ऑक्टोबर 2017 मेरेन 912 कोटींची उलाढाल रजिस्टर केल्या. तेन्नाच्या GDPच्या फक्त 1.41%. कर्मचाऱ्यांची बुरावळ तेकली 3,500 आनी एकंदर प्रॉफीट दाखयतात 49 कोटी 52 लाख. तातूंत 90% वांटो फक्त EDCचो. महामंडळांचो कारभार खंय पावला आनी परिस्थिती पळयात कितें जाल्या ती. लाव लुकसाणीचे हे सगळे आकडे कोटींनी. थोडे शुन्याक तेकल्यात, लुकसाणीच्या नेगेटिव्हात. इतल्यार ना, भांडवली गुंतवणुकीचेर महामंडळांनी डिव्हिडंड दिवप आसता. मात सरकाराचे ते विशीं धोरणूच ना. CAGच्या रिपोर्टा प्रमाण तथाकथीत प्रॉफीट मेकिंग केल्ल्या 11 महामंडळांतल्या फक्त दोगांनीच मेळून 1.38 लाखांचो डिव्हिडंड दिला. उद्देग, टुरिझम, ट्रान्सपोर्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स अशा उद्देग वेवसायीक मळावयली ही महामंडळां 20-25 वर्सां जाली प्रॉफीट मेकिंग सोडा धड स्वताच्या पांयारूय उबी रावपाक शकना. कदंबा पोकल्ली भितरल्यांनी, GTDC भायल्यांनी, GSIDC दुसरी PWD जावन ती रीण भरवण. IDCचे प्लॉट खावपी भितरलेच. कोणाचेरूच ना दरबान ना ऑडिट कंट्रोल.
हे अंदाजून दीत मायनिंग महामंडळाची भर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. संवसाराबरोबर गोंयकारांनी नातलां सुरू जालीं. घरांघरांनी इगर्जीचेर सजावटीक लायटीचो झगमगाट, तरेतरेच्या गोडशांचे जिनस, केक, नखेत्रां, सांताक्लॉज. नातलां म्हळ्यार येशूच्या जल्माचो सुवाळो. मध्यान राती 12 वरांचेर येशूच्या जल्माचे परबे उपरांत संवसारभर नातलांची सेलिब्रेशन सुरू. मध्यान राती इंगळजींनी मिडनायट मिस जालें आनी उपरांत नातलांच्यो कार्यावळी आनी परबी सुरू. फुडले 8-10 दीस आतां नातलांचो मोड. नागरिकत्व दुरुस्ती आड विरोधाची हवा काडूंक आता गोंयांतूय सरकार पक्षाची हवा. दिवचले नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाक तेंको दिवंक बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादी नागरिकांनी एकठांय जावन रॅली काढली. सीए कायदो हो पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानातल्या पीडित हिंदू, ख्रिश्चन, बौद्ध, जैन, शिखांक नागरिकत्व दिवंक ह्या कायद्यान कोणाचेच नागरिकत्व वचना. विरोधक अफवा पातळयतायत म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. भारत माता की वंदे वंदे. वी सपोर्ट भारत माता की. तुम आगे बढ़ो. भारत माता की वंदे वंदे. हे गोय राज्य आसा. आतापासून आम्ही हिंदू असतले, मुस्लिम असतले, सिख असतले, हे सगळे युनिफॉर्म सिव्हिल कोड, कॉमन सिव्हिल कोडाच्या अंतर्गत येता. ही आमच्या खातीर अभिमानाची गजाल आसा. आणि खरे म्हणजे तेच इम्प्लिमेंटेशन हे पुराय देशात जावप. कारण हे देश तेन्ना एक आसा. ह्या देशात तेन्ना कायदो सगळ्यांक समान लागू जाता आणि तो लागू जावप हो अत्यंत गरजेचो आसा. जेणे आमी तांकां ह्या देशाचे नागरिकत्व दिवपाचो कायदो ह्या लोकसभेत आणि राज्यसभेत पास केलो. त्याबद्दल आम्ही माननीय मोदीजी हाचे अभिनंदन करता, माननीय अमित शाह हाचे अभिनंदन करता. आणि त्याच खातीर आम्ही सगळे सांगता आम्ही या देशाचे स्वाभिमानी नागरिक आसा म्हणून आम्ही सीए सपोर्ट करता. ह्या कायद्यात आम्ही खंयसरूच म्हणजे भेदभाव हो करूंक ना. कारण बरेच जाण विचारतात, एक प्रश्न विचारतात, मागीर मुस्लिम हितूर कित्याक ना काय म्हणून. तोय आमकां क्लॅरिफाय करप अत्यंत गरजेचो आसा. हितूर जे आसात हिंदू आसात, सीख आसा, इसाई आसात, ख्रिश्चन आसात, मागीर मुस्लिम कित्याक ना. हांव मुद्दामून सांगतलो. बौद्ध आसात, जैन आसात, हांगासर असले पारसी आसात, हांगासर असलेल्या मुस्लिमांक आमी केन्नाच म्हणजे भेदभाव करूंक ना. ते हांगासर जर रावता आसात तांचे रायट्स हे सगळे रायट्स तांकां मेळटा. पण जेन्ना पाकिस्तान आसतले, बांगलादेश आसतले, अफगाणिस्तान आसतले, ही जेन्ना मुस्लिम बहुल्य राष्ट्र आसात तर म्हाका दिसता थंयसर असलेले मुस्लिम सुरक्षीत असतले. थंय अन्याय कोणाचेर जाता आसत जाल्यार थंय अन्याय हिंदूचेर जाता, थंय अन्याय बौद्धांचेर जाता, थंय अन्याय जैनांचेर जाता, पण थंय अन्याय अल्पसंख्यांकाचेर जाता. म्हणून थंयसले अल्पसंख्यांक जे 2014च्या पयलीं
हांगासर येवन रावल्ले आसा तांच्या खातीर हे बिल हाडलेले आसा, तांच्या खातीर हो ऍक्ट केल्लो आसा. हांव आनी एक गजाल मुद्दामून तुमकां समजपा खातीर सांगता की आतांच नॅशनल पॉप्युलेशन सेन्सस म्हणजे दर 10 वर्सांनी हे पॉप्युलेशनाची जनगणना हे मोजप सुरू जाल्ले आसा. नागरिकत्वाशी हाजो कसलोच संबंध ना. रिजन बेस्ड सिटीजनशीप जर जाली जाल्यार तें कॉन्स्टिट्युशनाक बसना. म्हाका खात्री आसा की ताजेर खुबशीं पिटिशन सुप्रीम कोर्टांत गेल्या आनी म्हाका दिसता की सुप्रीम कोर्टांत ह्या सगळ्यांक न्याय मेळटलो आनी हो जो ऍक्ट पार्लमेंटान पास केल्लो आसा हो चड करून अपेक्षा आसा लोकांची की हो ऍक्ट क्वॉश जाता. गोंयांत येतल्या टुरिस्टांक बरी वागणूक मेळची, टुरिस्ट फ्रेंडली इमेज जावची म्हणून गोवा पुलीस मातशे सादूर जाल्यात. कारण नासतना टुरिस्टांक आडोवन पीड नाकात म्हूण सिनियर पुलीस अधिकाऱ्यांची स्टाफाक शिटकावणी. हे शिनाल सगळ्या पुलीस स्टाफा मेरेन स्पश्ट पावचे म्हूण एका 2 व्हिलर चलोवपी टुरिस्टा कडच्यान पयशे उखलपी ट्रॅफिक कॉन्स्टेबलाक सस्पेंडूय केला. गोंयांत येवपी टुरिस्टांचो आंकडो कमी जावपा फाटल्यान कांय कारणांतले एक कारण गोवा पुलिसांचो तांचे कडेन वेव्हार खंय सारको नासता. रेंट बायक वा रेंट कार घेवन भोंवपी टुरिस्ट अशा पुलिसांचे आयते शिकार. प्रकार चडूच सिरियस जाल्ल्यान सिनियर ऑफिसरांनी सरळ फर्मान काडला. हावरड वखवकिल्ल्या लाचखोर पुलिसांक शिटकावणी. पुलिसां कडेन वेव्हार सारको दवरात म्हूण वॉर्निंग. हे शिनाल सगळ्या पुलिसां मेरेन स्पश्ट पावचे म्हूण असल्या एका लाचखोर पुलीस कॉन्स्टेबलाक सस्पेंडूय केला. कुठ्ठाळे एक पुलीस कॉन्स्टेबल एका टुरिस्टा कडच्यान पयशे उखलतना व्हिडिओ सोशल मिडियार व्हायरल जालो. ताची प्राथमीक खातरजमा जाल्या उपरांत एक्शन जाल्या. व्हिडिओची कायदेशीर ऑथेंसिटी अजून स्पश्ट ना. मात पुलिसां मेरेन शिनाल वचचे म्हूण प्राथमीक पुराव्याचेर सस्पेन्शनाची एक्शन जाल्या. गोंयासारक्या टुरिस्ट स्टेटीत पुलिसांचे असले वेव्हार बरोबर न्ही, एक्शन जातलीच म्हूण DIG प्रुडंटा कडेन उलयलो. गोवा पुलिस का हमेशा बहुत प्रोफेशनल पुलिस है, बहुत अच्छा डिटेक्शन रेट, सब तरह की बहुत अच्छे से डिस्पोजल केसेस की करते हैं. मगर शायद वर्क प्रेशर के कारण कई बार लोगों के साथ बिहेवियर रफ होने की शिकायत मिलती है. उस बारे में सारे SPs, DYSPs और PIs रेगुलरली पुलिस को ब्रीफ करते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं ताकि उनका बिहेवियर टूरिस्ट फ्रेंडली रहे. ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक बार कह देने से कोई समझ नहीं जाता. इसलिए हमारा जो टूरिस्ट फ्रेंडली या गुड बिहेवियर या सॉफ्ट स्किल को सिखाने के बारे में हमारा प्रेशर लगातार है कि हमारी पुलिस फोर्स बिल्कुल प्रोफेशनल पुलिस की तरह काम करे बिना किसी बदतमीजी. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. भूतकाळ आणि भविष्य काळात जगपाची म्हाका संवय ना, हांव वर्तमानात जगता. मडगांवचो आमदार आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीची उतरां. दिगंबर कामत बीजेपीत चल्लो म्हूण परत एक फावट राजकीय वावड्यात ओतो आयला. आदले बीजेपी आनी सध्याच्या ह्या ज्येष्ठ काँग्रेस आमदाराक ते विशीं विचारल्यार ताची वर्तमान काळाची जाप. गोंय विधानसभेतल्या बीजेपीच्या पहिल्या 4 मूळ आमदारांतलो मडगांवचो सध्याचो काँग्रेसीचो आमदार दिगंबर कामत एक. उपरांत जुवारी सकयल्यान कितलेशेंच उदक व्हांवलें आनी दिगंबर कामत काँग्रेसीचो 5 वर्सांचो कार्यकाळ पुराय करपी मुख्यमंत्री थारलो. 2012 सावन गोंयांत काँग्रेसीच्या सत्तेक गिराण लागलें ते 2020 तेंकलें तरी सुरूच. तातूंत दिगंबर कामत परत बीजेपीत चल्लो म्हूण राजकीय वावड्यांक ओतो. दिगंबर कामत बीजेपीत चल्लो आनी ताका मुख्यमंत्री करतात म्हूण चर्चा. विचारल्यार कामतीची टिपिकल देवा धर्माची वर्तमान काळाची जाप. तो हयूय म्हणिना आनी नाय म्हणिना. आज काँग्रेसीत आसा, फाल्यांचे विधी लिखीत कपलार बरयलां ते प्राप्तन. पळय, हांव फ्युचराक रावना, जगना आनी पास्टाक जगना. हांव प्रेजेंटाक जगतां. हांव स्वप्नां पळयना. हांव मानतां की विधी लिखीत कितें आसा तें कोण बदलपाक शकना. हें हांव म्हजें प्रामाणीक मत. ताका लागून म्हाका कोणेंय कितें सांगलें जाल्यार हांव ताका बळी पडून म्हजी स्वप्नां पळयना. हांव म्हजे पांय अजून जमनीर आहा. 25 वर्सां जाले तरी पूण पांय जमनीर आहा म्हणून हांव मडगांवांत टिकून आहा. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. ब्रेसारा सकाळीं दक्षिण भारतांत काकणां कृती गिराण दिसतलें. वेत सांजे सावन लागले. लोकांनी रातचो उपवासूय धरलो.
या गिराणात सूर्याच्यो कडो झाकना, ताका लागून तेजस्वी काकणाच्या आकारांत गिराण दिसता. गोंयांत गिराण सकाळी 8 सावन 11 मजगती दिसतले. गोयच्या अस्ट्रोनॉमी ग्रुपान लोकांक हे दुर्मीळ काकणाकृती गिराण पळोवंक मेळचे म्हूण वेगवेगळ्या सुवातींनी व्यवस्था केल्या. हे सूर्य गिराण अंदू वर्साचे निमणे. हे गिराण काकणाकृती आशिल्ल्यान ताका चड म्हत्व. काकणाकृती म्हळ्यार सूर्याची कडा दिसता, जाका रिंग ऑफ फायर म्हणटात. गोंयांत ब्रेस्तारा सकाळी 8 ते 11 मेरेन अशें सादारण 3 वरां हे संक्रमण दिसतलें. Tomorrow, 26 December 2019, we are going to witness one of the most dramatic event in nature, an annular solar eclipse. And we will get to see a fire ring in the sky. Between 8 a.m. to 11 a.m. The best time to view this eclipse will be 9:40. That is when the maximum of eclipse will occur. From Goa, we will not get to see the entire ring in the sky, but at least the 75% of the ring will be of the sun will be visible to us. Each one of you have to come out of your houses and witness this rare event and observe this dramatic play between Earth, Sun, and the Moon. Now, to observe this event, kindly take certain precautions. Do not look at the sun directly with naked eye. Do not use unapproved solar filters and do not look at the sun's image in water. गोयचे असोसिएशन ऑफ फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी ग्रुपान वेगवेगळ्या सुवातींनी हे सूर्यगिराण लोकांक पळोवंक मेळचे म्हूण व्यवस्था केल्या. पणजे जुंता हावजांतले पब्लीक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्झर्वेटरी, वास्को, सांखळे आनी मडगांव रवींद्र भवनांनी, म्हापशां बोडगेश्वर देवळांत आनी पर्वरे विद्या प्रबोधिनी हायस्कुलांत ही व्यवस्था केल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. भारताचो सरन्यायाधीश शरद बोबडे सध्या गोंयांत आयला. सुप्रीम कोर्टाचे वेकेशन आशिल्ल्यान ताची गोंयांत देवदर्शनांनी भोंवडी चल्ल्या. काल ताणें पिळगांव, वरगांव, चामुंडेश्वरीचें दर्शन घेतलें. उपरांत माशेलांत देवकी कृष्णाची भेट घेतली. तो भारताचो 47वो सरन्यायाधीश. सुत्रां सांगता ते प्रमाण गोंया लागसार धार्मीक स्थळांनी ताची भोंवडी आनी देवदर्शनाचें शेड्यूल आसा. पेडण्या वारखण्या ग्रावंडाची सुवात आसा खरी, मात जायत्यो सुविधा ना. 2008 बुन्यादीचो फातर घाल्लो, मात थंय केन्ना ग्रावंड उबो जावंक पावलोच ना. नाइलाजान कांय स्कुलां आनी लागच्यो कॉलेजी ही सुवात वापरतात, मात टॉयलेट वा बारीक पसून एखादी शेड सुद्दां ना. ASGचो संचालक पेडणेचो, ते भायर पेडणेचो आमदार खेळा मंत्री आसतना असलो कारभार. कसलेच बेजीक जे फॅसिलिटी अवेलेबल करपाक जाय आसले स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीन ते हांगा दिसना. हेंचे प्रोटेक्शन बॅरिकेड्स आसा पळय ते सगळे पडलेले आसा. ग्रावंडाची ग्रास आसा ती मेंटेन सारकी केल्लेली ना. हेची ड्रेनेज सिस्टम आसा ती सारकी मेंटेन केल्लेली ना. जाय त्या जाग्याचेर प्लास्टीक हांगा उडयलेले आसा, तेजे प्रोविजन हांगा केल्लेलें ना. भुरगीं गर्ल्स आसल्या कारणान तांकां जे नेचर कॉल आसता तांकां भायर वचोंक जाय ते सुद्दां हांगा बेजीक फॅसिलिटी अवेलेबल केल्लेले ना. ना इवन शेड सुद्दां हांगा ना. बसून बाबा ती खातली कितें, जेवतली कितें, हेजें कांयच प्रोविजन केल्लेलें ना. एक दयनीय अवस्था हे आमच्या वारकण गांवान जो स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीन 2008 ग्रावंडाची पांयभरणी केल्लेली आसली ती तशीच आसा अजून. आनी दुख्ख सांगचें दिसता की पेडण्या मतदारसंघाचो आमदार आनी गोंयचो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसून सुद्दां ह्या ग्रावंडाचेर आजून मेरेन लक्ष घातलेलो ना आसा. डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स आसा तोवूय पेडण्याचोच आसा. हे दोनूय ऑथॉरिटीज आसा, दोनूय स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी होल्ड करता ते पेडण्याचे आसून सुद्दां पेडण्याची ही दयनीय पेडण्या वारकण गांवांतल्या ग्रावंडाची अशी अवस्था जाल्लेली आसा की हांगा कांयच बेजीक फॅसिलिटी ना. दिवचले पोन्न्या मार्केट कॉम्प्लेक्साची स्टेअरकेस केन्ना कोसळत सांगू नजो म्हूण पसरकारांक थंयसावन हालयतात. दिवचल पालिकेची आदलो आमदार नरेश सावळाक जाप. कांय नगरसेवक बेकायदेशीरपणान ठरावीक गाडेवाल्यांचे पुनर्वसन करता म्हूण सावळान बोवाळ केल्लो. सावळाक शिवाजीचो पुतळो उबारूंक जमलो ना म्हूण खंय तो पालिकेन उबारिल्ल्या पुतळ्याचेर दुबाव घेता. इलेक्शनाच्या टायमार तो आमचे कडेन येता, घरा कडेन वोटींग कर, हें कर म्हणून त्या टायमार येवन सांगता. तशेंच ह्या टायमार तेणी येवन आमकां सांगपाक जाय आसलें बाबा तुमची दुकानां काडटा, बाबा तुमकां शिफ्ट खंय करता. आनी ती स्टेअरकेस पडलेली जाल्यार तो फाल्यां म्हणटलो आसलो कितें स्टेअरकेस ही कॉन्सिलरांनी कांयच जबाबदारी घेयनासतना रावले म्हणून ही स्टेअरकेस पडली. आनी हे कॉन्सिलान आतां कितें केलें की हें जें आसा न्ही स्टेअरकेस जी आसा ती काडची तेंच्यांनी थारायला. म्हणटकूच आमकां तें कितें आमकां तुमी दुसरे कडेन तुमी आमकां दिता म्हणटा तेणें. पूण आमकां तें सद्या तेंच्यांनी टेम्पररी हें आतां हें करून दिलां आनी मागीर खंय तरी आमकां हें करून दितलें म्हणटात. म्हणजे आमचें म्हणणें एकूच आहा की आमच्या पोटाचें कितें चलतालें तें आमचें चालू दवरचें आनी कोणी आमच्या पोटाचेर येवचें न्हय. आनी जी स्टेअरकेस जी आसा पळय ती स्टेअरकेस म्हणटा ती
डिलाबिटेटेड कंडिशनान आसा हेजेर ती केन्ना पडपाक शकता हेजेर आनी हो सगळो विचार करून आमी त्या हांकां खंय तरी दुसरे कडेन शिफ्ट करपाक जाय आसलें आमकां हेजेर आनी ताका लागून टेम्पररी शिफ्टींग जें आमी तेंचें केलां पळय हेजेर ही सायडीची एरिया जी आसा पळय ती एरियेचेर टेम्पररी शिफ्टींग केल्लें आसा हेजेर हांव कंप्लिटली एलिगेशन फॉल्स आसा हे कांयच तथ्य ना मेन म्हटल्यार देर इज नो ऑर्डर गिवन बाय आयदर द टेक्निकल सेक्शन ऑर मी की तांकां ते गाडे तेंच्यांनी ते कन्स्ट्रक्ट करचे म्हणून द स्टेरकेस जी आसा जे पोवनाचे गाडे आसा आमकां ती स्टेरकेस आतां काडची पडटली बिकॉज वी आर इन प्रोसेस ऑफ कंप्लिशन ऑफ द फेज 4 कॉम्प्लेक्स तो आमचो प्रोजेक्ट बरेच दिवस अडकलेलो आसा सो स्टेरकेसीचे पोवनाचे गाडे ऑन आसा जो पर्यंत आमी तांकां काडिना आनी ते स्टेरकेस डिमॉलिश करना तो प्रोसेस आमचो तो पयलींचो कॉम्प्लेक्स आसा तो खंय मूव जावचो ना. नरेश सावळाक शिवाजीचो पुतळो उबारूंक जमलो ना पालिकेन उबारलो म्हूण खंय ताचो जळफळाट. आयज जो आमी छत्रपती शिवाजी महाराजाचो जो येदो व्हडलो भव्यसो पुतळो उबो केल्लो आहा तो जो नरेश कडकडे आहा तो सांगता की तो रिजेक्टेड पीस म्हणून तिणें तो प्रूव करचो आनी जे माजी आमदार थंय बसून जे वक्तव्य करतात थंयसर शिवाजी महाराजा बद्दल गेली 5 वर्षे स्वता आमदार असताना तेणें फक्त एकूच लोकांक सांगलें की ह्या सर्कलाचेर आपूण शिवाजी हाडून बसयतलो म्हणून ते तेच्या कडेन शक्य जालें ना आनी ते हांवें आमचे सगळे नगरसेवक तशेंच आमचे आमदार तथा आमचे सगळे मित्र परिवार जे न्ही आहा दिवचोचे लोक आसा तेंच्यांनी सगळ्यांच्या सहकार्यान आमी तो केवळ 12 दिसांनी हाडून बसयलो म्हणून ताका ते दुखता. प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत. इंडियन रॅली चॅम्पियनशीप प्रमोटर आणि MRFन गोंयचो पयलो नॅशनल रॅली चॅम्पियन वैभव मराठेची तुस्त केल्या. वैभवाची INRC 4 कॅटेगरीत इतिहासीक कामगिरी करून गोंयकारांनी बरेपैकी रॅली ड्रायव्हर जावपाची तांक दाखयली. गोंयच्या मोटर स्पोर्ट्स मळार हो मोठे उर्बेचो खीण म्हूण INRC प्रमोटर वामसी मेरलन अशी ताची तुस्त केली. MRF वैभवाक फुडले वर्साय आदार दितले. He was a stunner this year actually. We didn't expect a person from Goa to come and perform in this level. It was stunning to everybody. And we first when we saw him on Sprintly Bangalore when he competed, we thought this person is having good potential in driving. When we won the first place in Sprintly Bangalore, what we did it as a curtain raiser event, promoter curtain raiser. Right. And after that, he competed in Chennai, and the competition was around 54 competitors actually in Chennai, and in his category he had around 20 competitors who were seasoned drivers, very seasoned competition, and he emerged to be the first place, and from the start, the first stage itself he took the lead. Okay, he's a very aggressive, and his car control is very good. I saw him on the stage, very good car control, what he has, and he maintains the pace. And the best thing is he saves the car. He doesn't have even one scratch on the car until all the season is there. Wow. He knows how to save the car. That kind of people should be encouraged, and that kind of people should be supported. So next year, as you are told, if the government supports him, as promoters we will also support him. Give him a chance. We shall give him a chance in INRC on where Gaurav Gill, Karna Gadur, Amitrajit Ghosh, Falgunaras and all are participating now. He is not less than them. Okay, everybody should put their blood and win on Gaurav and Vaibhav also. Vaibhav has represented Goa very well, and the MRF is pretty happy to support him in his venture in motorsports, and it's a great pleasure that he won the INRC championship this year. And going forward, can we look for MRF's continual backing for Vaibhav Marathi? Yes, as it is MRF policy, we do support good drivers, and Vaibhav has proven himself, so why not? We will be looking at continuing the support for us the coming years. This is very proud moment for me to become a national champion. This is like my dream come true. I like to thanks who supported me for this rally. MRF Tire, Team Champion, Sports Authority of Goa. I'm very happy to win this championship against best driver of India. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.